सोमाराय पावसाचो रेड अलर्ट, गोंयभर उटंगार, घरांदारां दुकानांनी उदक, रस्ते बुट्टीत, झाडां पालसणां कोसळप चालू, रस्ते खचले, फायर ब्रिगेडीक 165 कॉल, 24 वरांत 10 इंच पावस. पणजे स्मार्ट सिटी बुडली, चारय वटेन रस्ते बुडले, दुकानां बिल्डिंगांनी उदक, हुंवाराची परिस्थिती. आमदार म्हणटा स्मार्ट सिटीचे अवस्थेक पावसूच जबाबदार. मंत्रिमंडळाच्या फेररचणुकेचे अफवा, विधानसभा अधिवेशना आदी मंत्रिमंडळात बदल ना, मुख्यमंत्री उलयला, सध्या लक्ष खंय विधानसभेच्या अधिवेशनाचेर. म्हादय प्रवाहाच्या तिनय राज्यांनी इन्स्पेक्शना उपरांत कर्नाटकांत दुसरी बसका. बसकेंत गोंयचो विशयच ना, कर्नाटकाचो बसकेक कळाव, महाराष्ट्राच्या प्रकल्पांक कर्नाटकी विरोध. मंत्र्यांनी दिल्ली यो वच करचे आदी आपल्या कानार घाल्यार कामां व्यवस्थीत जावंक आदार. भायल्या भायर दिल्ली यो वच करतल्या मंत्र्यांक मुख्यमंत्र्याचे शिनार. डेमोलिशन कोणाच्या आशिर्वादान, कोणा खातीर? पुलिसांक सस्पेंड करून चौकशी जाल्ल्या. अर्थीक वेव्हार, पुजाची कस्टडी जायच, अटकपूर्व जामिना आड क्रायम ब्रांचीचो आर्गुमेंट. नेवरा मांडोर घराची वणत कोसळून आवय पुताक मरण, मातयेची वणत कोसळिल्ल्यान 70 वर्सांची जाणटी 51 वर्सांचो पूत सोंपलो. भर पावसात हळडणे घराक उजो, फर्निचर, इलेक्ट्रॉनिक्स लासून काबार, 2 लाखांचो गोबोर. फामील मागता आमदार सरपंचा कडेन आदार.